मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुरेख पळायचे हेडलाईन्स। प्रचाराचा आवाज झाला उणा, मतपेटी झाल्यात बंद। गोयात जावपी जिल्हा पंचायत वेचणुकेचे आज सोपले मतदान। कोण मारतलो बाजी कळटले 22 डिसेंबराक। जिल्हा पंचायतीची वेचणूक लोकशाह अस्तव्यस्त जाल्ल्याच्यो जायती प्रकरणां आयली उक्ताडार। मतदारांची उणी जागरूकताय ते वेचणुकेच्यो स्लिपी गायब जावपा मेरेन घडल्यो घडणुको। सिरियात 2 अमेरिकन सैनिक आणि 1 नागरी दुभाषक आयले मरण। ऑपरेशन हॉक आय नावाच्या एका व्हड कार्यवाहीत अमेरिकेन केलो बळिष्ठ हवाई हल्लो आणि दिली खर जाप। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। प्रचाराचा आवाज उणो जाला, मतपेटी बंद जाल्यात आणि वाट पळोवपाचो खेळ सुरू जाला। मतदान टक्केवारीत गेल्या मतदाना परस सुमार 15% वाढ जावन गोयात जावपी जिल्हा पंचायत वेचणुके खातीर मतदान अधिकृतपणान सोपला। आता सगळ्यांचीच नदर सोमारा 22 डिसेंबराच्या वेचणूक निकालाचेर आसा। तेन्ना गांवगिऱ्या गोयात कोण राज्य करतलो ते मतगणनेंतल्यान थारतले। खर प्रचार, खर राजकीय आदान प्रदान आणि दारादारात प्रचार करून गोयात जावपी जिल्हा पंचायत वेचणुके खातीर मतदान सोपला। वट 226 उमेदवार मळार आसात, जे 50 जिल्हा पंचायती जाग्या खातीर लढयतात। उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय हांचे मदीं सारके वाटे दरेकी 25 जागे जावन आसात। मतपेटी सुरक्षीत जाल्ल्यान राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि तांच्या समर्थकांनी प्रचार करचे परस आता मतमोजणी कडेन वळयला। पक्षांच्या वळीक हुंपी फुडाऱ्यांनी आत्मविश्वास उक्तायला आणि आपलो संदेश मतदारांक जोडला असो दावो केला। ऐकात तांकां। दोनही मतदारसंघात मोरजी आणि धारगळ मतदारसंघाच्या बाबतीत सांगत जाल्यार टोटली आमकां म्हणजे लोकांक बदल जाय। विद्यमान स्थितीन जी सरकार आसा किंवा जी परिस्थिती आसा स्पेशली पेडणे तालुक्यात, त्या परिस्थितीच्या संदर्भात लोक आपलो जी घुसमट आसा ती मताच्या रूपात व्यक्त करतली अशी आशा आसा। सगळीकडे विद्यमान सरकाराच्या विरोधात रोष आसा, जे सध्या कारभार चल्ला किंवा जो दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्य लोकांक जे त्रास जातात ते त्रास जे सहन करतात त्याचो पडसाद या फावटीच्या झेडपी इलेक्शनाक उमटतलो। आणि म्हाका दिसता की लोक बदल सोदतात आणि तो बदल या फावटी मतांच्या रूपात लोक सरकाराक सांगतले। प्रचार आमचो एकदम बरो जाल्लो आसा। आमी सगळ्याक प्रत्येक बुथार आमी पावल्यात, डोर टू डोर आमी कॅम्पेनिंग केल्लें आसा आणि म्हाका खात्री आसा की आयच्या दिसान आमचे प्रचाराच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक पावल्यात आणि त्या शिवाय आमची फाटले इतले वर्सांचे जे काम आसा, ते म्हाजें काम आसूं किंवा भाऊचें काम, आमचे सगळे पंच मेंबरांचें काम, कार्यकर्त्यांचें सगळें काम पळोवन आयज आमकां सगळे मतदार आमचे लोक जे आसात ते त्या कामाची पावती दितले आणि फुडली 5 वर्सां खातीर आमकां काम करपाक जबाबदारी दितले। तितून मातशी सुद्दां आमकां चिंता ना आणि हांव जाणा की आमकां हो सीटय बी बोरयेचो सीट आणि आमची गोंयभर जे बीजेपीचे आमचे उमेदवार आसात ते सगळे बरे मेजॉरिटी म्हणून तशें निवडून कितली लीड अशी मेळटली असो अंदाज? आमकांच आंकडो असो सांगपाक, पूण हांव जाणा की हेजी पयली जितली मेळना तेज्याहून चड लीड आमकां मेळटली ती गॅरंटी आसा। I am very confident that we will win with a thumping majority. In fact, reports coming in emanating from whether both north and south shows clear victory for BJP candidates, majority of the BJP candidate, and as in the last Zilla, the Zilla Parishad will be under control with the support of the people, because they will be electing the Zilla candidates to giving a mandate to the BJP. It is a foregone conclusion. We are expecting 70% people to come out and to win in big margin. आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा खूब। आणि द थिंग इज नो, आय डिडंट कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन इन अंजुना, इट वॉज कॉर्नर मिटिंग्स वी वर होल्डिंग इन शिवोली ऑल्सो। लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा। लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय। बाकीचे आमचे जे सगळे जे
विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय न की कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली किंवा जे लोक थोड्यांक एक कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहरभाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केल्या ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करता सगळे आमचे कार्यकर्ते सारखे फुल फ्लॅश तिका निवडून हाडपा खातीर एकीकडे रावलेले आहात आणि डेफिनेटली आमी सगळे कडेन लिडींग आसतले आणि 100% विक्ट्री आसतलीच आसतली हे फक्त सगळे श्रेय वयता आमच्या तिनूय गांवच्या जनतेक ज्यांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आणि आमच्या कॅन्डिडेटचेर विश्वास दवरलो की ती फुडें ह्या सगळ्या तिनूय गांवांनी आपले कार्य करतले ZP फंडांतल्यान सगळी कामां करतली म्हणून हांव सदांच म्हणटा व्हडल्यान बारीक कितें काम करता ते लोकांनी पळयलां जाल्यार लोकांनी म्हाका इतली वर्सां म्हाका 35 इयर्स जाली म्हाका लोकांनी निवडून हाडला आणि एज अ पंच केलो डेप्युटी सरपंच केलो 2 फावटी सरपंच केलो 2 फावटी ZP केलो आणि आतां हांव MLA म्हणून आसा तशेंच मेर्स्यान हेंवूय 5 वर्सां विलेज पंचायत ऑफ कोर्टाली ते डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां आणि आतां 3 अडीच वर्सां ताणें ZP बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जाल्ले ताणें काम केलां ते लोकांच्या नोंदणी घरांनी पावयलां सगळे लोक एकठांय जावन आमी आमचे पयलींचे ZP बाय मेर्स्यान वाज 3 वर्सां इलेक्ट जाल्ले ताका आज आमी फुल्ली सपोर्ट केला आनी 5 वर्सां देवान ताका बरो आदार दिला पुरो आनी लोक ताका भोव मोतांनी निवडून हाडटलो आनी आज आमी सपोर्ट केला जाल्यार आमी आज वोटींग केला जाल्यार आमचे सगळे सपोर्टर तेजे बरोबर आयले आनी ते भोव मोतांनी आमी ताका जिखून हाडले कित्याक आमकां 5 वर्सां आनी डेव्हलपमेंट केलो जाय मांडे लोक दाखयतलो दिस विक्ट्री बाय मेर्स्याना न्हू दिस विक्ट्री इज वोटर्स आतां वोटर्स न्हू दाखयतले लोकांक वोटरांक कितें जाय आसलो ते मतमोजणीचो दीस लागीं पावता तसो राज्यभर उमेद वाडत आसा समर्थक मेजणी केंद्रांनी वरांची वरां तयारी करतात जाल्यार फुडल्या कार्यकाळा खातीर गोंयच्या जिल्लो पंचायतीची रचना थारावपी निमण्या निकालाची उमेदवार वाट पळयतात गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार जिल्लो पंचायतीचे वेंचणुकेत लोकशाय अस्तव्यस्त जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले मतदारांची उणी जागरूकताय ते वेंचणुकेच्यो स्लीप गायब जावपा मेरेन घडल्यो घडणुको जायते नागरीक म्हणटात तांकां हुमकळत दवरले तांच्यो समस्या आयकल्यो नात आनी कांय प्रकरणांनी मतदान करपाक शकले नात आज आमी तुमकां मतदानाच्या दिसा उजवाडाक आयिल्ले मुखेल प्रश्नाचेर भर दिवपी ग्राउंड रिपोर्ट मुखार हाडला पळयात जायत्या मतदारांक धक्को बसलो खाशेली तीव्रता सुदारणा SIR प्रक्रिया सध्याच्या जिल्हा परिषद वेंचणुके खातीर न्हय तर फुडल्या वेंचणुके खातीर आसा हाची तांकां खबर ना अशी कागाळ जायत्या जाणांनी केली कांय मतदारांक आतां मतदान करपाक पात्र ना अशें दिसलें We had problems in some of the Kurka polling booths because they are putting pressure and telling our polling agents not to tick mark whoever has come, and also I had to go there and rectify that. And also another problem that people are facing or that they are not aware of is that the new SIR roll is not applicable over here. They are using the old roll. So if your names are in the old roll, you have the right to go and vote. They are not using the SIR revised or draft roll for this. The government has not provided the slips and they have told us at the last minute. So we've not had time to provide slips to each and everyone's houses. पूण घुसपागोंदळ ही एकूच आडखळ मतदारांक नाशिल्ली आनीक एक व्हडली कागाळ म्हळ्यार जायत्या मतदान केंद्रांनी मतदारांची स्लिपी नाशिल्ल्यान मोठ्या संख्येन मतदारांनी आपली वेंचणूक स्लीप आदी मेळूंक ना अशें सांगलें स्लीप नाशिल्ल्यान जायत्या जाणांक आपल्या दिल्ल्या मतदान केंद्राची खबर नाशिल्ल्यान तांकां नांवां सोदपा खातीर बुथा वयल्यान बुथार वचचें पडलें खंय इलेक्शन कमिशनाचे एक चुकलां की प्रत्येक इलेक्शनाक आतां कांय वर्सां जालीं BLOs पळय आसा ते स्लिपी दिता लोकांक सगळ्या वोटरांक खंयचो तेंचो बूथ खंयचो पार्ट नंबर आनी खंयचो वोटर नंबर आनी ते डिटेल घेवन लोक एक त्याच बुथान वचून आपणाचे शिस्तेन वोटींग करता पूण आज कोण येयला ते पण आनी कालूय हांव उलयलां 2-3 BLO कडेन न्हयच सांताक्रूज पूण इवन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन की BLO म्हणटा की आमकां ऑर्डर येवंक ना ह्यो स्लिपी वांटपाक म्हाका दिसता
गव्हर्मेंटान आनी आमच्या इलेक्शन कमिशनान हाची नोट घेवपाक जाय की ह्यो स्लिपी वांटप एकदम गरजेच्यो, कित्याक लोकांक केन्नाय कळना खंयचे बूथ आनी कित्याक हे बूथ आनी बूथ नंबर बी आनी वोटर नंबर चेंज जायत वता आनी लोकांक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट की BLOन ह्यो स्लिपी लोकांक वांटपाच्यो. हें आज खरेंच दुख्ख दिसता की जायते लोक बेजार जावन परत सुद्दां गेले अशें आयकूंक येता म्हाका. पूण गव्हर्मेंटान हाची नोंद घेवची आनी दुसरे फावटी म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनान ह्यो स्लिपी वांटपाचें काम कायम दवरपाचें. पळय आयज हेंच तुमकां पयलीं सांगलें की हांगा मॅनेजमेंट जें आसा तें सारकें नासलें. इलेक्शन कमिशनान सारकें स्टेट इलेक्शन कमिशनान तें सगळें सारकें करपाक जाय आसलें. हांगा अशें दिसता धांवपळीन जाल्लें आसा अशें दिसून येयलें की स्लिपींचो एक इशू जालो. आमकां खूब जाण म्हणून स्लिपी येवंक ना, आमकां स्लिपी येवंक ना, कित्याक गेल्या त्या इलेक्शनाक ह्यो स्लिपी सगल्यांक येयल्ल्यो. हे फावट एकूय स्लीप जे थ्रू द इलेक्शन कमिशन त्यो मेळोंक ना. हांगा अशें जालें की BJPच्योच स्लिपी हांगा दिल्यो. आमकां पासून बिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आमकां पासून सांगून की स्लिपी तुमी प्रोवायड करपाक शकता म्हणून. आनी जेन्ना आफ्टर 48 आवर्साचे हितून खरें म्हटल्यार कांयच दिवपाक शकना, सिंबल डिस्ट्रिब्युशन करपाक शकना. पण तो सिंबल डिस्ट्रिब्युशन BJPचे थ्रू जालो. आमी तेजी कागाळ जी आसा ती इलेक्शन कमिशना कडेन पासून केली, पण तेजो उपयोग कांय जावंक ना. सो हें दिसून येता की पूर्णपणान जे इलेक्शन कमिशन आसा ते एक सायडीन बायस रावन हांकां सपोर्ट करता अशें तरी दिसून येता. हांव नको हेंची सिस्टम कशी पळय ती फर्स्ट टायम आमी आयकता हांवें लोकां कडल्यान आयकलां हांवें की आमकांच त्रास जाले, आमकां खंय वोट येयला तें आमकां खबर गमना आनी लोक खूब उंच सकल जालेलो आहा स्लिपी येवं ना म्हणून. आनी हांव नको कसलें कारण हें स्लिपी दिना जावच्याक हें म्हाका सोजमना गव्हर्मेंटा कडेन, कित्याक खूब त्रास जाले आनी आमकांय त्रास जाले सोदपाक तेंचे सगल्यांचे. आतां जंय मय लोक वयता हूंय तें गमना, आमी तांकां धांवपाकूय आमी घुस्पता मागीर. कित्याक आदीं कितें जातालें स्लिपी दिल्यो म्हणटच तांकां स्लिपी डायरेक्ट वयताल्यो. आतां सिनियर सिटीजनांक चलोंक जाता, आमच्यांनी पळोवंक जायना तें चलोन येता इन्या तिन्या धाडटा तशें जावंक फावना. ही सिस्टम सारकी बरी जावंक जाय आसली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सिरियांत 2 अमेरिकन सैनीक आनी 1 नागरी दुभाषाक मरण आयले उपरांत अमेरिकन खर जाप दिल्या. ऑपरेशन हॉकाय नावाच्या एका व्हड कारवायेंत अमेरिकन सैन्यांनी ISISच्या संबंधित लक्ष्यांचेर बळिश्ट हवाई हल्लो केलो. अमेरिकनाचेर जावपी हल्ले अनुत्तरीत उरचे नात असो एक स्पष्ट संदेश दिलो. अमेरिकेचो डोनाल्ड ट्रम्पान ट्रुथ सोशलाचेर ही कारवाय जाहीर केली आनी ताका खुनी आतंकवादी म्हणपी खूब गंभीर सूड अशें म्हटलें. फुडारांत अमेरिकनांचेर जावपी खंयच्याय हल्ल्यांक आनीकय खर परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी तांणी जहालमतवादी गटांक दिली. संरक्षण सचिव पीट हेग्सेथ हांणी ह्या कारवायेक सुडाची घोशणा अशें म्हटलां. ह्या हल्ल्यांचो हेत मरण आयिल्ल्या सैनिकांक न्याय मेळोवपा खातीर आशिल्लो. अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण ह्या मोहिमे वेळार अमेरिकन सैन्यान झुजारी विमानां, हल्लेखोर विमानां आनी हेलिकॉप्टरांचो आस्पाव आसलो. 13 डिसेंबराक पाल्मायरा लागसार जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत हो हवाई हल्लो जाला, जंय एका बंदूकधाऱ्यान अमेरिका सिरियाच्या संयुक्त ताफ्याचेर हल्लो केलो. सार्जंट एडगर ब्रायन टोरेस तोवर आनी सार्जंट विलियम नेथेनियल हॉवर्ड हे आयोवा नॅशनल गार्डाचे 2 सैनीक आनी 1 नागरी दुभाषाक मरण आयले. हेर 3 अमेरिकन सैनीक जखमी जाल्यात आनी तांकां वैजकी उपचारा खातीर भायर काडले. अमेरिकन हल्लेखोरांचो संबंध ISIS कडेन जोडले जाल्यार सिरियान अधिकाऱ्यांनी हो बंदूकधारी देशाचो अंतर्गत सुरक्षा सेवेचो भाग आशिल्ल्याचें सांगलां. हालींच्या हल्ल्यांक जॉर्डना सयत भागीदार राष्ट्रांचो तेंको मेळ्ळो आनी तो ISISक परतून एकठांय येवपा पासून आडावपा खातीर चालू आशिल्ल्या मोहिमेचो एक भाग आसा. आतंकवादी गटा आड युती मोहिमे खाला शेकड्यांनी अमेरिकन सैन्य सिरियान तैनात आसा. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. 2019 वर्सा लैंगिक वेव्हाराच्या आरोपाक तोंड दिताना बंदखणीत मरण आयिल्लो फायनान्सर
जेफ्री एफस्टायना संबंधित अधिकृत नोंदणीचो एक नवो संच अमेरिकेन जाहीर केला. हालींच्या इतिहासात सगळ्यात लागींच्यान पळयल्ल्या गुन्यांवकारी प्रकरणात पारदर्शकता हाडपा खातीर नव्यान भौशीक आनी राजकीय दबाव आयले उपरांत ही सुटका जाल्या. अमेरिकेच्या न्याय खात्यान जाहीर केल्ली कागदपत्रां, न्यायालयीन फायलिंग, चौकशी साहित्य, उड्डाण नोंदणी आनी एप्स्टायनाच्या वावराविशीं जायत्या चौकशे वेळार एकठांय केल्ले फोटो हांचो आस्पाव आसा. पिडेस्त आनी साक्षीदारांची वळख राखतना सीलबंद नाशिल्लें साहित्य भौशीक करपाच्या व्यापक यत्नाचो हो एक भाग आसा अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. फायलीचे व्हडले भाग संपादीत केल्या, नांवां, सुवाती आनी संवेदनशील तपशील ब्लॅकआउट केल्यात. सद्याच्या कायदो आनी न्यायालयाच्या आदेशाक लागून ही दुरुस्ती करप गरजेचें आसा अशें न्याय खात्याचें म्हणणें आसा. ह्या नोंदीत कसलेच नवे गुन्यांवकारी आरोप नात वा एप्स्टायनाच्या नेटवर्क वा वांगड्याविशीं निश्चित निष्कर्ष मेळना. हालींच्या दस्तेवाजांत जेफ्री एपस्टायनच्या सोशल नेटवर्काची व्यापी दाखोवपी हेर कितल्याशाच नामनेच्या भौशीक व्यक्तींचो फोटो लेगीत आसा. तातूंतल्यो पॉप स्टार मायकल जॅक्सन हांच्यो प्रतिमा आसात. एका फोटोत जॅक्सन अमेरिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आनी गायिका डायना रोस हांचे वांगडा दाखयला. 2009 वर्सा जॅक्सन संवसाराक अंतरलो. रोस आनी जॅक्सन हांच्या इस्टेटीच्या प्रतिनिधींनी हो फोटो जाहीर करपा विशीं रोखडीच प्रतिक्रिया दिवंक ना. तरी ह्या सुटकेची खर चौकशी जाल्या. दोनूय मुखेल राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी सगळी संबंधीत अवघीकृत सामुग्री जाहीर केल्या काय ना असो प्रश्न केला. कांय जाणांनी आनीक खुलासे करपाची मागणी केल्या. जाल्यार कांय जाणांचें म्हणणें आसा की फायलींच्यो अपेक्षा कायदेशीर रितीन उक्ताडार येवंक शकतात, ताचे परस चड आसूं येतात. जेफ्री एप्स्टायनाक 2019 वर्सा अल्पवयीन चलयांच्या संबंदीत लैंगीक वेव्हाराच्या आरोपा खाला अटक केल्ली. कांय सप्तकां उपरांत न्यूयॉर्कांतल्या बंदखणीत ताका मरण आयलें. जातूंत अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केल्ल्याचो निवाडो दिलो. ताच्या मरणाक लागून गुन्यांवकारी खटलो सोंपलो, पूण कितलींशींच वर्सां अटकळ, अविश्वास आनी अनुत्तरीत प्रश्नाक उर्बा मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक पिसो. आयतारा सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतले, सकाळी राती धुके पडटले. देखून प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. तापमानांत व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. सकाळी आनी राती थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारां खर उष्णताय आसतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयतारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. सुक्या हवामान, नितळ मळब, जाणवतली थंडसाण, सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. दनपारां उष्णताय. तापमानांत व्हड बदल ना. आयतारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.